Sorvesporaच्या मंदिरात आनंदाने तो सोडूया. दिसो आयचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रचून गावया. सोड आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडूया. खोशेन भरून आमची काळजां देवा वरवीं महिमानियो तोरे देवया. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या आपुरबायच्या भयणी भावांनो, TFRCC चॅनलाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आनीक एकदां ह्या नव्या वर्साच्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक वाखाणचे खातीर दिनवासचे खातीर सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता. सायबी मांयक देवाच्या पुताची आवय तिकाय फुडें घालून तिचे विनोनीन देवाचो आशिर्वाद तिचे वरवीं आख्ख्या मनशाकुडाचेर आनी तुमचेर सगळ्यांचेर हे वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागून घेता. ह्या घरान आपल्या कुटुंबांनी जावं समुदायान जावं आमच्या हॉस्पिटलांनी तरेकवार लोक पिडेंत आसा, कश्टवता. आपले पिडेक लागून वो गरजेक लागून आपल्या कसल्याक आकांताक लागून प्रश्नाक लागून आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक मेळूंक ना. हे वेळार कितें तें मिसाचें बलिदान आमी तांचे खातीर भेटयता. देवान तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं आनी ह्या नव्या वर्सान तुमकां आपली कृपा फावो करूंक, तुमकां आपल्या देण्यांनी देवान भरूंक आनी नवें वरोस तुमकां सगळ्यांक एक पेकोणीचें वरोस, बोरमासो दितेलें वरोस, भावार्थाचें वरोस जावं. भावा भयणीनो, आमी केरी भाशेन तांचे खातीर मागुया. TFRCC चॅनल तुमकां जाय तो आदार सहकार दिता आत्मीकतायेन वाडूंक. ते बसत हें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचें, हें चॅनल तुमी दुसऱ्यांक वांटचें आनी हे चॅनलाक तुमी लायक करचें. कित्याक हे चॅनला वरवीं जाय तो आमचो भावार्थ आमच्यांनी वाडूंक येता आनी ह्या चॅनला वरवीं आमच्यांनी साक्षी दिवंक जाता, देवाच्या मोगाची गवाय दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तर आनी एकदां खुशालकायेन बाबा भयणीनो, तुमकां मोगाचो येवकार ह्या नव्या वर्साच्या मिसाच्या बलिदानांत. सगळीं खुशालकायेन मोगान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. नवो बोरवासो घेवन, नवो भावार्थ घेवन, नवी दिशा घेवन, एक नवें सपन घेवन आमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरता. तो देवाक दिनवासतना, देवाक वाखाणटना हे वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक तूं आनी हांव देवाक मानता ते भाशेन जावंक आनी हे मिसाचें बलिदान तुमकां आनी म्हाका आत्मीक फायद्याचें जावंक, आत्मीक ओकोत जावंक, आत्मीक पेकोणी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना त्याच देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया, ल्हान जावया, ताचे काकलुतीक उलो मारुया, ताच्या मोगाक, ताचे पेकोणेक आमी उलो मारुया, ताचे कुरपेक आमी उलो मारुया, ताच्या बोगसण्याक आमी उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सरांच आंकवार मारीक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक दिन वासुया, आर्गां दिवया, वाखाणुया ह्या नव्या वर्सा खातीर आनी आंकवार मारीच्या देण्या खातीर, तिच्या आवयपणाच्या देण्या खातीर हें ओळखून घेवन सगळें आमी बाराबोर सांगता देवाची मोहिमा ताची स्तुस्त आमी गावया. Sorgi ani shanti tacia ista sosari solves pora deva sorgi charaya sot podveda deva papa ami tuka namaskar kota ami tuka dinvasta तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकाता. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागेवन मारीच्या आंकवारपण फोडादीक करून प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागेवन मारीच्या आंकवारपण फोडादीक करून मनशा कुडाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिले. त्याच्या उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोसणार आमचे मोदें आयलोय. तो ताचे माई मोगाची विनोनीन दोरेका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेताय
आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासना. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोरान मोजेसा कोडें उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कोडें अशें उलय. इस्रायेलाच्या पुतादुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी ताका म्हणटल्यात, सोर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सोर्वेस्पोर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोसून जावं. सोर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायेलाच्या पुतादुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव ताका आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेचेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोरवोंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणें कोत्ता पोरजाची मुनसुबी. प्रितुमेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. पागयोन पावलून कालेस्येकारांक बरयलोले चिटे वेलें वाचप. भावा भयणीनू, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सोमोर्ती काळ जल्मलो आनी सोमोर्ती काळ आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोचचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मात्तलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat. Devace utorai kotati, Ty subaki, anitaci koshi paltati, Ty subaki. Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka somia. आनी वेगीं वेगीं वचो जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणेन दवरलेलो भाडोक गवण्याक मेळ्ळी आनी बाळकाक पडून ताचे विशीं तांकां सांगलेलें ताचें सोत तांकां गोमून आयलें. आनी गवड्यांनी ताका सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलेलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवडी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान सोंपोवच्या आदींच देवदूतान सांगलेलें तशेंच जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. Our dreams can come true if we have the courage to pursue them. भावा भयणीनो, आमची सगळीं सपनां साकार जातलीं, शार्ती पावतलीं जरी तर जी आमी सपनां सपनयता ती साकार जावंक, ती शार्त पावून आमी तर केरीत वावर तातूंत घातलो जाल्यार, एक उमेद घेवन आमच्या जिवितान आमी वावरलीं जाल्यार, एक काळजीदारपण घेवन आमी आमच्या जिवितान फुडें सरलीं जाल्यार, सगळ्या मोगान सगळ्या बोरवाशान आमी फुडें सरलीं जाल्यार देवाची जायती कृपा ही आमची सपनां साकार करूंक आमकां देवाची कृपा फावो जाता. अशेंच एक ल्हान मनीला, एक तरणाटें भुरगें सदांचूय रातचे वेळार आपल्या जोनेनांतल्यान मोळबाची नदर मारून थंय झगझगतल्या नोखेत्राक खंय तें पडोवन म्हणटालें, केन्ना हांव ह्या नोखेत्रा भाशेन उजवाडीत जावन म्हजें जिवीत एके भाशेन दुसऱ्यांक झगझगतलें. केन्ना काय हांव एक इन्व्हेंटर कशें जावंक, एक रिसर्चर कसो जावंक, एक सायंटिस्ट कशें जावन केन्ना काय ह्या नोखेत्र भाशेन हांव म्हजें जिवीत ह्या संवसारांक पोरजोडायतलें काय अशें चिंतून खंय मनीला सदांच एक आवंडो घेवन, एक सपन घेवन जियेतालें. एका दिसा खंय भावा भयणीनो रातचे वेळार बिजली वेता, लायट वेता आनी तेन्ना खंय आख्खोच गांव थंय काळोखान पडटा. तेन्ना खंय मानेला कितें करता, सगळ्याक खंय सासपिता आनी सासपूनय ताका आपल्या आशिल्लो थंयसर एक मोटराचो एक बॅटरी मेवता आनी थंय वायराचे कुडके खंय ताका मेवतात. आनी तें कितें करता खंय सोदून ही वायरां घेवन ल्हान ल्हान वस्तू एकठांय करून खंय बॅटरीक लावन थंय एक बल्ब लावन तें एक उजवाड करता आनी खुशाल जाता पडोवन हो उजवाड. पूण उजवाड खंय ताच्या घरानूच पडलेलो आसता. सगळीं ताची घरचीं उजवाडान खुशाल जातात. तेन्ना मानेला खंय खुशाल जावन म्हणटा, खरेंच आयज हांवें फकत म्हज्या कुटुंबाक खुशाल केलां हे ल्हान वस्तूंनी. हांवें जर अशें आनी वावर केलो जाल्यार हांव त्याच नोखेत्रा भाशेन एके भाशेन दुसऱ्यांक पोरजोडीत जावंक हांव वावरूंक शकतां. आनी भावा भयणीनो खंय उपरांत आमी पळयता मनीला खंय एक सायंटिस्ट जावंक पावता आनी खरी भाशेन जाय त्या कुटुंबांनी खंय तें उजवाड दिवंक वावुरता. एक व्हॉलंटियर कशें जावन जाय त्या लोकांक जंय बिजली ना थंय बिजली दिवंक वावुरता. आनी हे तरेन मनीला कडेन व्हडलीं सपनां न्हय पूण ल्हान ल्हान वस्तू करून आपलें जिवीत खुशाल करून ह्या गरीब लोकांक, दुबड्या लोकांक, गोरजेंक लोकांक जांकां बिजली ना, जीं दोंगरांनी जियेतात थंय खंय तें ल्हान ल्हान ह्या वस्तू वरवीं तांकां बिजली दिवंक वावुरता. भाव भयणो, त्याच पासत आमी म्हणलेलें आमची सपनां
साकार जातली जरी तर ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आमच्या जिविताची सुरवात केली जाल्यार देवाचें व्हडलें सपन आसलें हो संवसार रचून आपल्या सारकेचे एक एक जीव रचून हाडूंक आनी आखरीक देवान आपलें सपन साकार केलें जेन्ना देवान आपल्या सारको मनशाक रचलो आनी ताच्या हातान हो संवसार दिलो आनी हो संवसार आपल्याच्या मोगान रचतो हो ताचो आवडो आखरेक ताच्या पुतान भाव भयणो ह्या संवसारान येवन ल्हान गोरवांच्या गोठ्यांक जल्म घेवन ताणें ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तो वावलो आनी एक कोडण्या वरवीं आपलें जिवीत त्या कुर्सार ओपून ताणें आपल्या बापाचें सपन साकार केलें आनी संवसाराक आख्ख्या मनशा कुडाक परतून आपल्या बापाचें वेगीन हाडली हेंच बापाचें सपन आसलें की आमी सगळीं ताजे सांगाता एक जावंक आमी सगळीं ह्या संवसारांत जिवन आमचो वावर सोंपून एका दिसाक परतून आमी ताचेशी येवंक हेंच ओळखून घेवंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक मारियान जोजे वरवीं ह्या संवसारान हाडलो जेजू हें नांव ताका दिलें आनी जेजू म्हणटा तें नांव घेतोल्यांक तांचे जिविताचें सपन साकार जातलें हें जेजून आपल्या उतरांतल्यान गोवायकी दिली साक्षी दिली तुमी जर म्हज्या नांवान तुमी जर म्हज्या बापाच्या नांवान तुमी वावुरलीं जाल्यार म्हजो बाप तुमकां सांडचो ना तुमचें जें कितें आवडेतात जें कितें तुमी ओतरेकतात जें तुमच्या जिवितान की तुमची गरज आसा ती तर म्हज्या नांवान आत्म्याच्या नांवान देवाच्या नांवान तुमी फुडें गेलीं जाल्यार तुमच्या जिविताचें सपन साकार जातलें भाव भयणो हेंच सपन पवित्र सभेन घेतलें जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक आत्मो दिलो पवित्र आत्म्याच्या बोळान तांकां बोल्ली धांवले कितें करूंक हें जेजूचें सपन साकार करूंक वचून राष्ट्रांक पोरजांक पवित्र स्नान दिवंक तांकां देवाचो मोग शिपडावंक आनी नव्यान तांकां बापाशी हाडूंक हीच पवित्र सभा आयज पासून भाव भयणो हें सपन साकार करूंक वावुरता दर एकल्याच्या जिवितान दर क्रिस्ती भावार्थ्याच्या जिवितान हेंच सपन साकार जालें आमी पळयता जेन्ना बावतिजमा वरवीं आमी नव्यान बापाची ओळख घेवंक पावता बापाचो मोग अणभवूंक पावता बापाची कृपा घेवंक पावता ल्हान ल्हान वस्तूंनी ल्हान ल्हान सेवे वरवीं आमी हेंच देवाचें सपन हें जेजूचें सपन हें पवित्र सभेचें सपन आमी साकार करूंक वावुरता भाव भयणो खरेंच इंग्लीश भाशेन म्हणटात ड्रीम बिकम्स अ गोल when the action is taken towards for its achievement जेन्ना हांव सपनूय कितें भशेन आमच्या जिविताचो हेतू जाता जेन्ना आमी ती वाट धरून हें सपन साकार करूंक आमी जर वावुरलीं जाल्यार भाव भयणो नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या जायतीं कडेन सपनां घेवन आमी भितर सरल्या आनी तुमकां म्हाका दिसता ह्या वर्सान जायतीं सपनां आसतलीं थोडे कडेन म्हणटलीं आपलें लायफ सेटल करूंक एक बरो आपल्याक एक न्हवरो मेळूंक एक बरी आपल्याक अकोल मेळूंक ह्या वर्साक 2026 वर्सा कडेन कोणाचें सपन एक बरें घर बांदूंक थोड्यांचें सपन आसलें गोडे ह्या वर्साक एक बरीशी कार घेवंक थोड्यांचें सपन आसलें गोडे ह्या वर्साक आपूण भायर एक वर्ल्ड टूर एक ट्रिपीक वचूंक थोड्यांचें तुमच्या कडेन सपन आसलें आपल्या जिवितान बरें लायफ सेटल करूंक थोड्यांचें सपन आसलें गोडे आपल्या भुरग्यांक बरी शाळेन बरें इस्कॉलान एडमिशन करूंक थोड्यांचे कडेन सपन आसलें आपल्या जिवितान एक बरो बोंगलो बांदूंक ही आमची भाव भयणो सपनां आनी खरेंच ती साकार जावंक जातात पूण ह्या सपना वरवीं पयलें व्हडलें सपन म्हणल्यार देवाचो मोग आमी अणभवंक देवाची कृपेन आमी वाडोवंक बाबा भयणो जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर जायतीं ताका सपनां आसलीं जायते तो आवडेतालो पूण जेन्ना इनास रॉयलान ताका सांगलें फ्रांसीस तूं जायतें सपनेता पूण ह्या सगळ्या सपनां मदें पयलो जेजूचें नांव घे ताच्या नांवा खातीर वावर कर ताचें नांव जोडून घेवंक वावर कर ह्या सगळ्या सपनां मदें पयलो ताका संवसाराक परगोडचें हें सपन तूं घे
आनी जेन्ना हें सपोन घेतलो तेन्ना तुजी हेर सगळीं सपनां साकार जातलीं. पयले घोडे फ्रांसिस्कास घोडे आगोर जालें जायत, बट ताणें आपल्या जिविताचो हेतू घेतलो आनी खरी भाशेन जेजूक रिगून रावन संवसार जोडपाचें सपोन ताणें घेतलें. देखून बाबा भयणीनो, आमी जाणा भाग्योन फ्रांसीस शावेर भाग्योनपणाचो मुकूट जोडूंक पावलो आनी संवसाराक जें तो चिंतालो संवसारात फामाद जावंक आपल्या शिकपा वरवीं जाणवा वरवीं आतां जेजू वरवीं ताच्या नांवा वरवीं तो आपलें सपन साकार करूंक पावता. बाब न्हू, हे नवे वर्सान आमी भितर सरतना होच आवंड आमी घेवया, ताचें नांव घेवया. जें आमी कितें आमी सपन घेवंक साकार करूंक वावरता थंयसर पयलें जेजूचें नांव घेवया. हे सगल्यो वस्तू आमकां फावो जातल्यो. ह्या वर्साक आमी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारुया, एक बोरमासो घेवया, दुसऱ्याकूय बोरमासो दिवया, एक भावार्थान आमी जिवया, दुसऱ्याचो भावार्थ आमी ओकोण करुया. एक जिविताची वाट आमी सांगाता चलूंक दुसऱ्याकूय आमी एकामेकाक हात दिवन हे 2026 नवें वर्स न्हय फकत म्हाका पूण सगळ्यांक फायद्याचें जातलें, सगळ्यांची सपनां साकार जातलीं. असली उमेद, असलो पाठिंबो, असलो बोरमासो आमी एकामेकाक दिवया. जे भाशेन ते मानिनान ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान आपलें सपन साकार केलें, दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडान हाडलें, तशें भावा भयणीनो ह्या नव्या वर्सान म्हजें सपन न्हय पूण आमी एकामेकाचें सपन साकार करूं वावरया. एका दिसाक आमी सगळीं ही परिशोदेची वाट, जी महाउत्सवान आमी समोर उबलेली वाट सांगाता चलुया. आनी जें इनास लोयलान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक एक नवें सपन दिलें जेजून रिगून, आमी एकामेकाक जेजून रिगून रावपाचें हें सपन साकार करूंक आयज ह्या नव्या वर्सान भावा भयणीनो आमी एकामेकाक खातीर मागुया, एकामेकाक आमी पाठिंबो दिवया, एकामेकाक बोरमासो दिवया. हेंच जावन दी आमचें व्हडलें सपन. आनी हेंच सपन एका दिसाक आमी सगळीं परतून बापाशे बेगीन आसूंक, आमी सगळीं परतून नव्यान आमच्या जिविताची बदलणी करून बापाचे वेगीन खुशालकायेन आसूंक, तें सर्गीचें राज आपणायतलें हें सपन आमी घेवन आमच्या जिवितांत वावरता तेन्ना बाबणो सगळ्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो. तर हें वरस आमी जेजूच्या हातान घालुया, ताचें नांव घेवया आनी जिविताची वाट सांगाता चलूंक मारयेक फुडें घालून, जे मारयेन जेजूचें नांव घेवनूय आपली जिविताची सुरवात केली आनी मरो पर्यंत ताच्या सांगाता ती रावली आनी आयज पासून सायबीमाय ह्या पुताक घेवन आमची राखण करता. हे सायबीमाय दर एकल्याक आमकां अदी करून जीं बाजेर पडलेलीं आसात, पिडींत आसात, कश्टतात, जीं आपली जाय तीं सपनां घेवन निराशी जाल्लीं आसात, आपल्या जिवितांत एके भाशेन दूख घेवन आसात, तांकां ही स्फूर्ती मारयेची मागुया, उजवाड मागुया, बोड मागुया आनी आमी असले भाव भयण्यां खातीर मागून सगळीं सांगाता हें नवें वर्स खुशालकायेन सारुया. भाव भयणीनो, असतो आमचो भावार्थ. रतूय बेल्या शारांत गोरवाच्या गोट्यांत मोनजाते मोदेन दिसून आयिल्लो भावार्थ, जो भावार्थ मारयेन झुजेन मनशा कुडाक दिलो, जो भावार्थ आमचे सांगाता जियेलो, जो भावार्थ कुर्सार मेलो आनी जिवणपणा वरवीं तुका आनी म्हाका परतून बापाच्या वेगीन घातलो. हो भावार्थ हे वेळार आमी सगळीं सांगाता खुशालकायेन सगळ्या भावार्थान विस्वासान उचारुया. सत मानता देवाक, सर पवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस संभवलो, अंकवार मारिता आनी जल्मलो, पोंस प्रताकाल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ल्या मरी देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पविदार देव बापाच्या उजव्या बसलाय, तुवें त्या जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. ही सगळी आमची मागणी, आमची दुखी कोती ह्या भेटोनीन घालून आमी बापा लागीं मारयेक विणवणी करून सगळीं आमची सपनां जेजून साकार जावंक आमी आमकांच बापाक हे भेटोनीत उबारुया.
Sorvespora मानून घे आमची दाना Sorvespora मानून घे आमची दाना कुरानी आत्मा तुका दिता बापा तुका दिता बापा Sorvespora मानून घे आमची दाना Sorvespora मानून घे आमची दाना तूच आमच्या आत्म्या राजवट चलोय बापा राजवट चलोय बापा Sorvespora मानून घे आमची दाना Sorvespora मानून घे आमची दाना म्हज्या पुरबायच्या भयणी भावन हे मोचें तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मोहिमेक आमच्या पवित्र विचारदावाक सोरेस्पोर मानून घेवन देव आमच्या सोर पवित्र बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय बागून देवा मातेची दोबाची परब आमी संतोशान समोर उपता तिचे विनोनेन तुवें सुरू केल्लें तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती Sorvesporांताय उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासण्याच्या देवा तुजो अनोत्सव मुनी जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचून आमची काळजां देखून देवृता भोगताच सांगाती आनी स्वर्गीच्या सोर दोळबारस सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी एकाच तड्यान गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय Sorvesporाचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच कोशेन कोस मोरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले ओहो तुमी सोमेज घेयात आनी कायात हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी सोमेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगोत पातकाचे हिंबोक्षणे मेळच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तेव्हा रोतोले हे मोच्या उगडासा कोरा. बाबाड ताचो गोठ porgotuja. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù noviane tolo. बापा जेजूच्या बोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तेपणी उडास करता. हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रोगो शोधले आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर वीस चालवले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमची गोवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्माक आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतल्यांची बापा दया कर. सगळ्या कश्टतल्यांची पिड्येंत आसुल्यांची सगळ्यांक गोरजेक सांपळलेचे वेळार दया कर. हे नवें वरोस सगळ्यांक खुशालकायेचें, शांतीचें, बोरवाशान भरलोलें आनी भावार्थाचें कर म्हूण आमी मागता. जीं भाव भयणां आपलीं सपनां घेवन ह्या वर्सान भितर सरल्यान तुज्या पुताचें नांव घेवन आपली जिविताची वाट चलोवंक तांचोय बोरवासो भावाट वाडय म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाडटात. बापा तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. अंकुआर मारी देवाची माय सांगा ती बागेवन झुजे तिचो मोगाचो पोती बागेवन दोन दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं, त्या शेजू सांगाता, त्या शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वनोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वनाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बोरवाशान भावार्थान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुलीतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. कित्याक राजगुरी पयली मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी अशें आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती, ताचो उजवाड, ताचो बोरवासो, ताचो भावाड सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं. बाबडीनो खुशालकायेन मोगान आमी जेजूची शांती वाटुया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. नव्या वर्सान 2026 जेजूचेंच नांव घेवन आमी भितर सरल्या. ताच्याच नांवा खातीर, ताच्याच मोगा खातीर, ताच्याच भावार्था खातीर, ताच्याच विस्वासा खातीर आमकां जिवंक जेजू आपयता. हें नवें वर्स आमच्या जिविताची एक लांबदीक वाट जातना ताचो सांगात घेवन, ताचेरूच नदर मारून ताका आमच्या जिविताचो मोदेस्ती करूंक होच जेजू आयज आमकां उलो मारता. तर ह्या नव्या वर्सान ह्या जेजूक आमच्या जिविताचो इश्ट करूंक, सांगाती करूंक सगळीं आयज भावार्थान विस्वासान ह्या जेजू घेवंक आयलीं ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ससनाच्या जिविताक मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन सदांच आंकवार मारीक तुज्या पुताच्या आवय आनी पवित्र सुबेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी ह्या तुज्या पोरबे दिसाक तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. तर हे जेवणाच्या बोडान तुवें आवडिल्लीं सपनां आमच्या जिवितांतल्यान तुज्या पुताक संवसाराक आमी परगटूंक हे मोगाचें सपन साकार करूंक बापा आमकां तुज्या आत्म्यान बरोबर मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक भाव भयणो आमी आमच्यो तकल्यो बागोवया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमी आमेन म्हणचें. देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी हे सगळ्या वर्सां सर वायटांतलीं तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो भरवंसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत, सगळीं तुमची सपनां शांतीन फुडें व्हरूं आनी तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवन आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. आनी सर पवित्र देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवान सदांकाल तुमचे सवें आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तारी शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबावडीनो, तुमी शांतीन दोलोबायन TFRCC चॅनला वरवीं मिसान तुमी वांटो घेतला. तुमकां सगळ्यांक दिनवासता आनी खरी भाशेन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हे नवें वर्स 2026 तुमकां बरे भलायकेन भरूं आनी हे वर्सार तुमी खरी भाशेन जे तुमी सपनां आवडटात ती जेजूचें नांव घेवन तुमी फुडें चलूं म्हूण ही आमची मागणी. जे देवाच्या नांवान तुमी फुडें वतल्यात, जो वावर तुमी सुरू करतल्यात, त्या वावराचे देव आशिर्वाद घालतलो. हें चोडकून घेवन तुमकां आनीक एकदां सगल्यांक हॅप्पी न्यू इयर म्हूण आमी विश करता आनी नवें वर्स तुमकां आमी आवडटा. ह्याच निमित्तान ह्या वर्सान TFRCC चॅनल खेरीत विशय आमी नियाळ टोल्या ह्या वर्सभर
मनान घेवन भावार्थान बोरवाशान रिगून मोगान वाडलेले कुटुंब आमचे जावंक. Families rooted in faith and hope, rising in love. तर हांव म्हणटा हें तुमकां हें नवें वरोस तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांनी भावार्थाची, बोरवाशाची आनी मोगाची पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचेर आसतली. आनीक एकदां विश यू ऑल द बेस्ट अँड गॉड ब्लेस यू. देवान तुमकां सगळ्यांक नवें वरोस खुशाल बरी दिवं म्हूण मागतां. सोडून गेले मोगार बापा, नवे वरोस सुरू जाले मोगार बापा. सांसोन आमचे लागीं पावले मोगार बापा, तुझे असलो बापूय आमकां मेळना. तूं चड बरो तूं चड उदार मोगार बापा, तुझे उपकार आमचेर वागतात मोगार बापा. तुझ्या मोगान आमकां पोसताय मोगार बापा, तुझे असलो बापूय आमकां मेळना.